येवकार जवाहर सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. कोसळ्ळो कला अकादमीच्या ओपन एअर थिएटराचो स्लॅब. गोंयच्या कला मळार खवदळ. विरोधकांनी मागलो गोविंद गावडेचो राजीनामो. काँग्रेस वयतली कोर्टात. निलेश काब्राल म्हणटात दिता व्हायट पेपर. आंदोलनाचो सरकाराक लागलो वास. बालरथ ड्रायव्हरांचो 1000 आणि अटेंडरांचो 500 रुपया वाडयलो पगार. पूण बालरथ कर्मचारींना समाधानी. म्हणटात चालूच उरतलें आंदोलन. घसघसून पडटलो पावस. सप्तकभर गोंयाक काडटलो झोडून. हवामान खात्याचो फुडल्या 4 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शहाजहानान 40% खावंक नासलें देखून ताजमहाल अजून मेरेन मोडलो ना. पूण तुमी 40% टेंडर दिवचे पयलींच खातात जाल्यार त्यो वास्तू पडपाच्योच. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायन म्हटलें. 50 कोटी कोणाच्या बोल्सांत गेले ते भाजपान सांगचें. आपाच्या वाल्मिकीन मागलें. कला अकादमीचें ओपन एअर कोसळ्ळें कशें. पत्रकारांच्या 100 प्रश्नांचेर निलेश काब्रालान एकच जाप दिली. व्हायट पेपर काडटा. पळयात कला अकादमीची व्यथा. हे आतां ओपन एअर कला अकॅडमीचें हें आयज कॉलेप्स जाल्लें आहा आनी हिंगा आतां रेनोवेशन काम चलतालें. सो आतां तुमी पळयात हेजेर हें रेनोवेशन काम चलता आसतना हें कॉलेप्स जावन आयच्या दिसाक पडलें. आनी हेजे आतां ह्या कामाचो इतलो आतां गॅरंटी तांकां ना. आनी आतां रेनोवेशन भितर AC हॉलान केल्ली ही कितले रेनोवेशनाची गॅरंटी आसतली. आनी बरें म्हूण बरें आतां अशें आयकूंक येता. आनी थोड्या म्हयन्यान कितें 2 म्हयन्यांनी ते आख्खी कला अकॅडमी ओपन करपाची आहली. आनी जरी तर हिंगा कोण पब्लीक आहले हिंगा पब्लिकाक कितें जायत आहलें आनी कितें इंजरी जायत आहली. आनी आतां ह्या फुडें ही AC हॉल ओपन जातलें. सो तिगा आतां ही सेफ्टी कितली आहा आनी सेफ्टी कितली आसतली लोकांची हें तर अशेंच काम चालू आसतनाच तर कॉलेप्स जाता. विदावट पब्लीक वो सावंड वायब्रेशन नासतना कांय नासतना तर कॉलेप्स जाता. सो आतां हेचो जबाबदार कोण. कित्याक फाटल्या दिसांनी आमी कल्चरल मिनिस्टर गोविंद गावडे कडेन विचारलेलें बाबा हे कला अकॅडमी केन्ना ओपन जातली आनी तेजें काम कंप्लीट केन्ना जातलें. सो तेणें आमकां अशें सांगलेलें हेजो रिस्पॉन्सिबल आनी टॅक्निकल हें PWD मिनिस्टर आनी PWD डिपार्टमेंट म्हूण. सो आतां हें कॉलेप्स जालां तेजो रिस्पॉन्सिबल कोण. 65 कोटी म्हणजे 65 crores उदकान सरकारान घालें. हाजेर खूब इश्यू जालो असेंब्लीन. सरकारान मंत्र्याक डिफेंड केलो. सरकाराक उतर हाडलें की हो शहाजहान मॉडल आनी ताजमहालाचें कंपॅरिजन हांवें करूंक ना. ताजमहालाचें कंपॅरिजन मंत्र्यान केलें. असेंब्लीन म्हाका उत्तर दितना ताजेर हांवें शहाजहान मॉडल म्हणून केलो. शहाजहान मॉडल म्हळ्यार कितें की आपल्याक जाय ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचो, पयशे उद्वस्त करपाचे आनी ताजो रिजल्ट मेळपूच ना. मुख्यमंत्र्यान ह्या मंत्र्याक डिफेंड करून सांगलें की गेल्या नोव्हेंबर 2022 इफीचें इनॉग्रेशन ह्या ऑडिटोरियमान जातलें म्हणून म्हणिल्लें. आज ऑलमोस्ट 1 वर्स ताजेर जाल्लें आहा. कला अकादमी रेडी ना ती नाच. म्हळ्यार शहाजहानाचो गोंयचो ताजमहाल रेडी नाच. तो हें जालो कॉलेप्सूय जालो. ऑडिटोरियम कॉलेप्स जालो. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान इमिजिएट स्टेप घेवन मंत्र्याक ड्रॉप करूंक जाय आनी आयदर कीप द पोर्टफोलियो टू हिमसेल्फ ऑर असायन इट टू समबडी. फाल्यां असेंब्ली स्टार्ट जावचे पयलीं करूंक जाय. नाजाल्यार असेंब्लीन ताका तो रिजल्ट कितलो मेळटलो. शहाजहानान ताजमहाल बांदतना 40% खावंक नाशिल्ले म्हणून तो ताजमहाल आज मेरेन आहा. तुमी जर 40% टेंडर दिवचे पयलींच खातात जाल्यार हें आज आयचें कितें गोंयांत जाता तें तुमकां रिजल्ट मेळटा. 5 जुलय 2018 गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजान एक ऑडिट रिपोर्ट म्हणून तयार केल्लो कंडक्टिंग अ स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ दिस बिल्डिंग. त्या स्ट्रक्चरल ऑडिटाचो रिपोर्ट खंय आसा हो अहवाल गोंयच्या लोकांक फुडें दवरचो आनी तांणी कसलो स्ट्रक्चरल रिपेर्स तितून सजेस्ट केल्ले. हे रिपेर्स तुमी केल्या करूंक ना आनी करूंक ना जाल्यार कित्याक करूंक ना ते तुमी गोंयकारांक हाची उत्तर दिवचें पडटलें. आमचो मिनिस्टर सांगता हू इज चार्ज फॉर ह्या फॉर्मेशन. This is only, what is this? Trying to be over smart?
I don't understand. But the results today are for the entire state and country to see, and not only country, for the entire world. Job contractor on nomination basis, without a proper tender, has been assigned this work. Whether it is the Minister of Art and Culture, the PWD, or any other agency who has been overseeing this work, including the contractors, will be booked for crime and negligence. आज सकाळी आम्ही न्यूज पळयली की भारतीय जनता पार्टी गोंयच्यान जो ताज महल बांदला तो ताज महल आज कोसळ्ळा फाटल्यान जो ओपन ऑडिटोरियम आसा ऑडिटोरियम तो कोसळिल्लो आसा म्हणून कितें चल्लां हेका म्हणून जे 39 क्रोर्साचो एस्केलेट करून 95 क्रोर्सा पर्यंत पावता आनी अशे फालतू निकृश्ट दर्जाचे हे कन्स्ट्रक्शन आसा अशेंय कळून चुकलां की आदी इनॉग्रेशनूय जावपाचें आशिल्लें विचार करा की कितें सिच्युएशन जावपाची ती ज्या शहाजहानान हो बांदला आनी जे भारतीय जनता पार्टीन बांदला तांच्या तकलेर पडला काय प्रॉब्लेम नाशिल्लो पूण निश्पाप लोक जे थंय येता आशिल्ले इनॉग्रेशनाक ते मात्र हातून सोंपपाचे आनी आज जर आमी आज पळयता आज कितलेच पत्रकार हांगा उबे आसात आनी आज जे भितर वचपा खातीर प्रयत्न करता जाल्यार सेक्युरिटी तांकां आडयता कितें सेक्युरिटी कित्याक कितें इल्लिगल चल्लां काय कितें हांगा अशें एकंदरीत डावट आसा आमी ओगी रावपाचें ना शहाजहान आसतलो जो हांगासरलो कारागीर म्हणजे जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ह्या ताज महलाचो ताचेरूय केस आमी रजिस्टर करतले आमी एज अ काँग्रेस पार्टी म्हणून दीस वी वील टेक इट व्हेरी सिरियसली. कोणें तरी विचारलें की कला अकादमी अजून पर्यंत कित्याक इनॉग्रेट जावंक ना काय म्हणून ताणें म्हळें तुमी वचून PWD विचारात तेन्नाच कळ्ळें की कितें तरी हे लिपयतात हे 50 कोटी ह्या कामाच्या सायटीर पावूंकच ना हे 50 कोटी कोणाच्या बॉल्सान गेल्या हे भारतीय जनता पार्टीन जाहीर करचे कित्याक हांगा 50,000 रुपयाचें सुद्दां काम जावं ना हें आमच्या दोळ्या फुडें दिसता. आयज दोनूय मिनिस्टर जे आसा जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा जावं PWD मिनिस्टर एकामेकाचेर ब्लेम गेम घालता CM म्हणटा PCE येवन हांगा इन्स्पेक्ट करतलो आनी ते रिपोर्ट्स दितलो मात अश्यो कितलेच ते फावट ते सांगीत आसता बट केन्नाच रिपोर्ट दिना आनी एक्शन जो आसा एक्शन प्लॅन केन्नाच करिना सो हो एक्शन प्लॅन जावपाक जाय तेका लागून आमी हांगा येयल्ले आसा आनी हेज्या पयलू जेन्ना आमी आमच्या एरियेन बसून सातानाची एक वॉल कॉलेप्स जाला अजून बसून त्याचो कांय रिपोर्ट दिल्लो ना सो एवरी टायम ते म्हणटा की आमी हें करतले एक्शन घेतले ज्युडिशियल इन्क्वायरी घेतले कांयच करिना ते फक्त आमी पळयता म्हणून सांगता आनी फुडें व्हरता जो हे पळयता केन्ना काबार जातली हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जातली काय ना हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. Now, the roof of the Kala Academy has collapsed, which goes on to prove that the work carried out was of shoddy nature and all the money that was sanctioned for this project was definitely not used. This looks like a scam of a large proportion. Therefore, the CM of Goa, Dr. Pramod Sawant, must institute an SIT to investigate into this whole matter and to make sure that there is a free and fair probe. He must ask Culture Minister Govind Gowde and PWD Minister Nilesh Kabral to step down pending inquiry. कला आणि संस्कृती मंत्र्यान PWDच्या गोलीत बॉल शेवटिल्लो. पत्रकारांनी PWD मिनिस्टराक ताची याद करून दिली. PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालान हाजेर जाप दिली. व्हाईट पेपर काढून पुराय माहिती दिता. ऐकात. वयल्यान स्टील हे करून तेजे स्लॅब घातला तेजे डिझायन तेजे एंटायर स्टडी करून जे ओल्ड आनी एक्झिस्टींग काम कितें आशिल्लें म्हणजे वेदर तेजे लोड घातलो कितलो लोड घातलो वयर घातलो कित्याक म्हाका दिसना हांगा वयर कितें घातलें अशें दिसना पूण ते स्टडी करून मागीर तुमकां रिपोर्ट दिवंक शकतले पूण इन्क्वायरी करपाक लायता पिशी काडला पिशी भितर आमचे सगळे आसा तेजे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करून मागीर हांव रिपोर्ट व्हाईट पेपराचेर दिता. तशें बाकीचे आनी खंयचे एरियाज आसा जांचे बरयल्ले की ते स्ट्रेंथनिंग गरज ना कारण एरियाचे बरयल्ले की स्ट्रेंथनिंग गरज ना आनी तो आयज पडलो सो तशेंच आनी खंयचे एरियाज हे काम जे चालू आहा हे पयलींच्यान चालू आसा सो आतां तुमी आमी येयले पडला म्हणून हेची डिटेल हांव तुका सांगला न्ही व्हाईट पेपर करून दिता म्हणून. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, डिलन रॉड्रिक्स, संदीप तुवेकार, विन्सन रोजारियो आणि ओमकार देशप्रभू. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत येवपी नुस्त्यांत मोठ्या प्रमाणात फॉर्मेलिन आसा म्हण फाटीं बोळ जाल्लो. लोकांनी कांय दीस नुस्तें खावपाचेच बंद केल्लें.
थोडे दीस FDAन कर्नाटकांतल्यान येवपी गाडयो नेमान तपासल्योय बी, पूण उपरांत जैसे थे. आतां आसा तश्यो कर्नाटकांतल्यान नुस्तें घेवन गाडयो येतात. तेंची पोळ्या चेक पोस्टार फॉर्मेलिना खातीर तपासणी बी जाता, पूण दाखोवपा पुरतीच. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. कांय वर्सां पयलीं गोंयाक जें कर्नाटकांतल्यान नुस्तें येता तें फॉर्मेलीन घातिल्लें नुस्तें येता अशी मोठी बोवाळ पडली. आनी इतलो मोठो हो बोवाळ जालो की गोंयच्या विधानसभेत सुद्दां बरे खरखरीत हो विशय जालो. पूण ताजे नंतर गोंयाक जें नुस्तें येता तें फॉर्मेलीन घातिल्लें येवचें न्ही, गोंयकाराक निवळ नुस्तें मेळचें देखून FDA सामकी टायट जाली. आनी खास करून जर पळयलें जाल्यार कर्नाटकांतल्यान काणकोण भागांतल्यान जेन्ना ज्यो गाडयो नुस्त्याच्यो गोंयाक येताल्यो त्यो पोळे चॅक पोस्टाचेर चॅकींग करप जाल्यो. त्या वेळाचेर कितलेशेच हांगासर FDAचे ऑफिसर येताले आनी ते नुस्त्याचेर विशिश्ट प्रकारे ते ट्रिटमेंट करून ते चॅक करताले. आनी जर फॉर्मेलीन ना जाल्यार ते क्लियर नुस्तें म्हणून सिग्नल दिले उपरांत ते गोंयाक वयताले. आतां तो वेळ जाल्या उपरांत आज पर्यंत हांगासर जे FDAचे जे ऑफिसर आसा ते जरी ना जाल्यार हांगासर कावन्सील क्वॉलिटी ऑफ इंडिया ह्या एजन्सीच्या अंतर्गत ह्या नुस्त्याचें चॅकींग जाता. आनीक त्या वेळा साकून आज पर्यंत हांगासर एकूय केस मेळ्ळी ना. आज जेन्ना आमी ह्या घटने कडेन किंवा ह्या जाग्यार जेन्ना विजीट दिली त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयलें की हांगासर जे चॅकिंगा भितर कुछ तो डाल काला है. त्या वेळाचेर जें चॅकींग चलता तें आमी पळोवपाक शकना, पूण चॅकींग केल्या उपरांत जो रिपोर्ट जेन्ना येता तो रिपोर्ट जेन्ना आमी त्या गाडयेवाल्या कडच्यान पळोवपाचो प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर हांगासर जे चॅकींग करणारे मनीस आसा तांच्यांनी सांगलें की तुमी त्यो खंय रिसिप्टी आसा चॅक करपाचो शकना आनी चॅक करपाचो खंय आमकां अधिकार ना अशें ताणें सांगलें. खरें म्हटल्यार एखादो जो पळय गव्हर्मेंटान जो रिसिप्ट किंवा पेपरवर्क करता तो प्रत्येक नागरिकाक पळोवपाचो अधिकार आसता. आनी हांगासर जेन्ना एखाद्या प्रेसाक सुद्दां अशा तरेच्यो गजाल्यो चॅक करपा खातीर मनाई करता जाल्यार हे FDAच्या हांगासरल्या प्रोसेसिंगा भितर चॅकिंगाच्या गजाली भितर कित तरी गडबड आसा हें क्लियर जाल्ल्यान आतां परत एक फावटी ह्या फॉर्मेलिनाचो विशय आतां गोंयाक शिजपाक लागला. गोंयांक क्वॉलिटी कावन्सील लायक क्वॉलिटी कंट्रोल डिपार्टमेंटान थंय आतांच आमी पयली एक नुस्त्याची गाडी जी हांगा वेल्ल्यो जी मडगांव मार्केटा वयताली ओडिसा सावन मडगांव मार्केटा वयताली तेजी आतांच वेल्ली चॅक केल्ल्यो भितर उणें एक 15 मिनटी घेवन वेल्ली चॅक केल्यो आनी आतां हांगा तेमी दिला रिपेजेर. एक्चुली हो लॅब हो हिंगा जो स्थापन केला तेजें एक्चुली काम तेंचें कितें जे हेजेर स्पेसिफिकली मेन्शन करपा जाय हो क्लियर आसा. लायक कांय हेतून डावटफूल कांयच ना, फॉर्मेलीन जावं हें कांयच ना. हेतून अशें तरी बरयल्लें खंयच दिसना दॅट हो प्रोडक्ट क्लियर असो. हेतून फक्त कितली बॉक्सां कितली हेंच दिलां आनीक सॅम्पल घेवन तेजेर लायक नुस्त्याचे टायप आनी कितली बॉक्सां हेंच तेजें बरयलां आनी तेजें चलान काडून टायम ताका दिला एंट्री केली ती. वेरएज वो आतां लॅबांक कितली 15 मिनटां जालें भितर नुस्तें आहा भितर तेजें सगळें चॅकींग चल्लां हें क्लियर म्हण आतां आमकां कशें कळटलें. जावं हें आतां मार्केटान एंटर करतलें मडगांव मार्केटाक तें घेता तेन्ना एक्चुली तें नुस्तें ओडिसा सावन जें येयलां तें बरें काय ना तें मडगांव मार्केटाक कशें कळटलें. घडये तर परतून तेमी थंय खंय चॅकींग करपा जाय नुस्तें बरें काय ना तें जाल्यार हें हांगा दवरून कितें फायदो आसा असो प्रश्न येता. हो हांगा डिपार्टमेंट सेटअप करून फक्त हांगा 7 आनी टोटल कामां वयताय 3 शिफ्टांनी फक्त हेंचे बॉस भरपा खातीर हो डिपार्टमेंट केल्लो आसा. हेजे गोंयकारां खातीर कांयच यूज ना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सध्या गोंयांत विकास एकतर मंत्र्यांच्या तोंडात वा पेपराचेर पळोवपाक मेळटा. प्रकल्पांची उक्तावणां नाल्ल फोडप फक्त शोबाजी. उपरांत बुनयादी फातरा सकट तो प्रकल्प कळमेत पडलेलो आसता. तुयें खेळामळाची तशीच अवस्था जाल्या. खेळगड्यांक कसल्यो सुविधा ना, नळ मोडला, तण वाडला, गोल पोस्ट कळमेल्यात. सरकार म्हणटा खेलो इंडिया, खंय ताणात खेळप. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. सध्या हांव त्या ग्रावंडाचेर आसा तुयांच्या ग्रावंडाचेर. थंय अशी परिस्थिती आसा की आतां पावसान गेमीक न खेळ्ळ्या कारणान ग्रास खंय तशीच ते दवरता आनी मागीर आफ्टर रेनी सिजन काबार जालो काय मागीर ते आतां GFAच्यो गेमी खंय फुडल्या 2 म्हयन्यांक 1.5 म्हयन्यांक खेळोवपाचे आसा. आनी जेन्ना ते GFAच्यो गेमी खेळटा म्हणजे हो ग्रावंड त्या लेवलचो आसाय बी आनी तेचो मेंटेनन्सूय दवरूंक जाय. पण तेंचें म्हणणें आसा
की हे स्प्रिंकलर्स कोणूय लोकल्स भुरगे येवन मोडटा बी आनी तेणें आतां म्हाका दाखयलें कितले मोडल्या कशें मोडल्या आनी जागोय दाखयल्या खंय खंय मोडल्या ते आनी हांवें तेचे विज्युअल घेतलेले आसा. आतां मेंटेनन्साच्या बाबतींत म्हणशीत जाल्यार हो आतां ग्रावंड चौकोनी आसा पण मेंटेनन्स आसा काय ना हें तुमी पळोवपाचें कारण हांवें सगळे विज्युअल तुमकां दिल्लेले आसा. आनी ग्रासाच्या बाबतींत म्हणटा की ग्रास ही मागीर आफ्टर रेनी सिजन काबार जालो काय मागीर हो ग्रावंड जातलो सारको जातलो आनी सप्टेंबरान बी हांगासर गेमी स्टार्ट जातल्यो अशें तेंचें म्हणणें आसा. माझे नाव किशोर नाईक एक सरपंच तुयम पंचायत. म्हाका दिसता आमी ग्रावंडार उबे आहात तुयम पंचायतीच्या. तुमी ग्रावंड जर पळयशात जाल्यार तेची म्हाका दिसता दुर्दशा जाल्लेली आसा. सगळे काय आमचे टॅप काल आतां तेंचो ऑफिसरान सांगलो की टॅप मोडल्यात म्हणून. गेटू म्हाका दिसता तेंची सारकी ना आणि मेंटेनन्स ना. प्रत्यक्षात चार जर पळयशात जाल्यार ती चार ना मध्ये तुम्ही पळोवंक शकता तर सारके तर खड्डो पडला मध्ये. आता आमी नॅशनल गेम्स येता म्हणटा जाल्यार आमी खेळाडू म्हणटा बरे हे जावंक जाय क्रिएट जावंक जाय म्हणटा. आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणटा की बरे खेळाडू प्रत्येक गांवागांवान जावंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय गांवागांवान. प्रत्येक गांवांत म्हाका दिसता ग्रावंड जाय आनी आमच्या तुवें ग्रावंड आसा पूण तो मेंटेन सारको जायना. म्हाका दिसता हेची दखल म्हाका दिसता स्पोर्ट्स मिनिस्टरान घेवपाची गरज आसा. गेले 5 दीस उदक ना सो हाच्या संदर्भात थोडेशे उलयात ग्रावंडाचेर. उदक म्हणजे तो टॅप म्हाका दिसता मोडला म्हणून. म्हाका दिसता तेंचे कन्सर्न जे काम आसा पळय तेंच्यांनी आपल्या कन्सर्न ऑफिसराक सांगपाचें की बाबा टॅप सो एंड सो जाला म्हणून मोडला म्हणून. सो त्या कन्सर्न ऑफिसरान मागीर ते घेवन तेंच्या इनिशिएटीव घेवन ते सगळे करपाक जाय आसले. आता जे भुरगे खेळटा किंवा थंयचो जो स्टाफ आसा तांकां पिवपाक उदक ना किंवा टॉयलेटीक उदक ना अशी स्थिती आसा. ना स्थिती म्हणजे आता ते टॅप मोडला म्हणून ते ऑन करूं शकना कारण उदीक वयतला म्हणून. म्हाका तशें उदीक पयलीं तांकां तशें आसतलें फक्त टॅप मोडला म्हणून तशें जाला. म्हाका ते बेगीन दुरुस्त केल्यार तांकां ते उदीक मेळपाक जाय. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृद्धा खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. मागण्यो पूर्ण करूंक ना म्हण 17 जुलयाक बालरथ कर्मचाऱ्यांनी पणजे धरणे धरपाचे जाहीर केले. आंदोलनाचो वास लागतकच सरकारान ड्रायव्हरांच्या पगारात 1000 आणि अटेंडरांच्या पगारात 500 रुपयांची वाढ केली. पूण अशें करून बालरथ कर्मचाऱ्यांच्या दोळ्यांक पानां पुसल्यात अशें आंदोलकांचें म्हणणें. ही पगारवाड तेंच्यांनी मानून घेवंक ना. आंदोलन चालूच दवरतले बालरथ कर्मचाऱ्यांनी सांगले. बालरथ युनियन जिंदाबाद. वी वॉन्ट जस्टिस. वी वॉन्ट जस्टिस. सोडचे ना रे सोडचे ना. जिल्हे बगर सोडचे ना. सोडचे ना रे सोडचे ना. जिल्हे बगर सोडचे ना. वी वॉन्ट जस्टिस. वी वॉन्ट जस्टिस. आमचो जो हो स्ट्रायक आसा तो इनडेफिनेट स्ट्रायक आसा. आमचे जे डिमांड आसा एक म्हणजे जॉब सेक्युरिटी, दुसरो म्हणजे पगारवाड आमी मागल्या ती ड्रायव्हरांक 20,000 आणि अटेंडंट आसता ती 14,500. दुसरें म्हणजे तांकां इन्शुरन्स, तिसरें म्हणजे तांकां PF आणि बाकीचे जे लीव फॅसिलिटीज आसा हे सगळे मेळच्यान जॉब सेक्युरिटी. आतां ही म्हजो एकूच सरकाराक आनी CMाक एकूच म्हजो प्रश्न आसा जर ही सर्वीस जर कंटिन्युअस आसा जाल्यार हे टेम्पररी हांकां कित्याक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कित्याक हे ड्रायव्हर आनी अटेंडंट तेंची सर्वीस कित्याक परमनंट जायना. हें तूं करूंक शकना काय तुका करपाचें ना कितें तें स्पश्ट सांग. एक गोंयचे हांव CMाक एक प्रश्न करता हितून आयज की तुमकां मनोहर पर्रीकर जेन्ना आसलो तेन्ना MLAक पगार कितलो आसलो. गोंयचे CMान डिक्लेअर करपाक जाय तेन्ना म्हाका दिसता 70 का 80,000 पगार आसलो. आयज तांकां पगार मोर दॅन 1,70,000 आसा. तेन्ना हांकां आमच्यो गाडयो गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो गव्हर्मेंटाचे ड्रायव्हर गव्हर्मेंटाचो स्टाफ बिलां हेंची गव्हर्मेंट उदकाची गव्हर्मेंट फारीक करता. हे चायेक जर चायेचो कपाचे सुद्दां हांकां पयशे फारीक करता. तर सर्वसाधारण जे आयज जे तुमकां भुरग्यांची सुविधा भुरग्यांक व्हरून घरा कडेन व्हरून पावयतात. सकाळी उठून इस्कॉलान व्हरून पावयतात. इस्कॉलानसून परत घरा कडेन रितसर हाडून पावयतात. तेन्ना हे जबाबदारीचे आमचे गोंयचे भाव तुमचे वोटर्स ते तुमी तेंच्या घरा कडेन वयतात आनी तेन्ना तुमी तांकां आश्वासनां दितात. कसली आश्वासनां दितात. अरे आमी आयकलां आमी पळयलां भाऊसाहेब बांदोडकरांची इस्कॉलां आयज उबी केली. इस्कॉलां उबी केली भुरग्यांक आमचें शिक्षण हाडलें तेच तेज्या पैकी शिक्षणां घेतलेली तेच तुमचे आयज मनीस आहा अरे तेच भुरग्याक तुमचे कडेन आयज पावतात. भुरग्याक उगडास करा मरे. एज्युकेशन म्हणजे एज्युकेशनाची तुमी फोकाणां करूं नाका. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम ऑफ व्हायरस जो पयलींच्या सरकारान आमकां हाडून दिला न्हू हे व्हायरसा खातीर आमचे जे वर्कर आहात न्हू तेंची लायफ काबार जाली. अरे ते 40,000 कामाक लागले आनी 60,000 केन्ना पावले रिटायर केन्ना जाले भुरगीं केन्ना व्हडली जाली कळोकूच ना तांकां. हो व्हायरस आयज आमच्या वर्करांचे पोट मारता. आनी हो व्हायरस कोणी घातला खबर आहा. तुमी पॉलिटिशनांनी हे कॉन्ट्रॅक्टर हाडून घालतात आनी हितून फायदो कोणाचो
हे कॉन्ट्रॅक्टरांचो फायदो. एक वर्कराचेर 5,000 रुपया खाता. खांक पावो नाका मेले न्हू, खांक पावो नाका. वाटोळे जातले तुमचे. कळ्ळें तुका? हो घामाचो पयसो. आमचे रक्त पितात न्हू तुमी. कितें रे हे पच्चे ना तुमकां कोणाक? रक्ताचे उलटे काडून मरतले तुमी. कितें रे हांव देव बोडगेश्वराचें नांव घेवन हांवें सांगता कित्याक जाणा, उठ सूट रे. आमकां टायम ना रे हांगा येवन बोवाळ मारपाक. उठ सूट लोक येता आनी हांगा आंदोलनाक बसता. कसले सरकार चलयतात? कसले सरकार चलयतात? अरे सरकार कोणाक म्हणटात? सरकार पळोवंक जाय मरे तुमकां. 4 स्टेटींची नांवां सांगता. केरला, तमिळनाडू, कितें रे आंध्रा आनी ते कर्नाटका. वचा कळ्ळें तुका. आनी तेंच्या सीएमांक मेळा आनी ते सरकार कशें चलयतात न्हू कितें ते मातशें शिक्षण घे. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, श्वेता गांवकर आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. जाजू मेमोरियल ट्रॉफी सर्तीत नावेली स्पोर्टिंग क्लबान मांद्रेच्या पीप ड्यून्स स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 गोलांनी हारायलो. सेंट जॉन द बाप्तिस्ट दांडो ग्रावंडार युवा स्ट्रायकर बाणावलीन ही मॅच घडोवन हाडली. मॅचीचो बरोचसो वेळ नावेली पंगड आघाडीचेर आसलो, पूण वर्चस्व आसूनय मांद्रेक गोल करपाक मेळूंक ना. मॅचीच्या शेवटाक नावेलीचो गोलकीपर जीत गुप्तान सुपर सेव्ह करून मांद्रेच्या अरुण नायकाक न्हयकार दिलो. मॅच पेनल्टी शूटआउटा कडेन वता आसतना मांद्रेचो डिफेंडर जगन्नाथ आनी गोलकीपर प्रतीकान एकामेका आड धपको दिलो आनी सुटसुटीत बॉल क्लिंटन नियासो वटेन घुवलो. ताणें गोल केलो. जैतिवंताक 50,000 आनी ट्रॉफी आनी उपजैतिवंताक 40,000 रुपया आनी ट्रॉफी फावो जाली. आयज आमचे जाजू मेमोरियल ट्रॉफीचे फायनल आसून नावेली स्पोर्टिंग क्लब आनी ड्यून्स स्पोर्ट्स क्लब मांद्रे हांच्या मदें फायनल इतले बरें जालें. फकत लास्ट 2 मिनटांत नावेली स्पोर्टिंगान एक गोल मारून जैतिवंत जालो. हांव ऑर्गनायज सेक्रेटरी आनी म्हजो खास तुका रॉनी गिरीस आनी सगळे ऑर्गनायज सेक्रेटरी आमकां एकदम विशालकाय बघता एकदम बरो जालो त्या खातीर. आनी गोवा 365 चॅनलान सगळे मॅच कवर केले खातीर गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, श्वेता गांवकार आनी मनीषा जाधव. पावस घसघसता. सप्तकभर गोंयाक झोडून काडटलो. हवामान खात्यान फुडले 4 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडल्या 4 दिसांत थोड्याच काळात व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यता आसा. व्हड पावसा वांगडा खर वारोय घोळू येता. ताज्या हवामान अहवाला प्रमाण IMDन राज्या खातीर ऑरेंज अलर्ट 21 तारखे मेरेन वाडयला. कांय वाठारांनी हुंवार येवपाची शक्यता आसा आनी नागरिकांनी जतनाय घेवची अशें सांगलां. भरती सुकतेक लागून फुडल्या कांय दिसांनी हुंवार येवपाचो धोको वाडपाक शकता. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 29 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट. घसघशीत पावसाची शक्यताय. असुरक्षीत वाठारांनी हुंवार येवपाची शक्यताय. मंगळारा तापमान 29 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय. मेळुया परत. आयकपाक गोंयचे मातयेचो गाज. गोवा 365 मोग आसचो.